रानांनी कोण पाट्यो करपाक वता तांकां सरळ भितर ओडय म्हूण राना मंत्र्यान आदेश दिला. मात हातूंत काजी करता तांकां त्रास जावपाक फावना हिवूय शिटकावणी राना मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी दिल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. ऑफ फॉरेस्ट वांगडा तुमची मिटींग आसली, स्पेशली गोवाचीच आशिल्ली काय? फक्त गोंयची आशिल्ली मिटींग. एडिशनल सेक्रेटरी होम, गव्हर्मेंट ऑफ सेक्रेटरी होम, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, त्याच बरोबर NDRFचे लोक आनी सगळ्यांचे आमची मिटींग आशिल्ली. आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा, तांणी सिरियसली घेतलेलें आसा. आयज जे कितें चर्चा जाल्या की गोंय राज्याक त्यांनी क्रेडीट दिल्लें आसा की हांव बी मुद्दम गेल्लो मिटिंगेक तेंचे आभार व्यक्त करपाक की आमकां केंद्र सरकारान आनी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे इंटरव्हेन्शन आणि आमचे देशाचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजी आणि भूपेंद्र यादवजी यांचे सगळ्यांच्या सहकार्यान आमकां भरपूर सपोर्ट गावलो. ज्या तरेचे इंटरव्हेन्शन देशाचे प्रधानमंत्रीन केले आणि आमकां सगळे तरेचो सपोर्ट गावलो. गोंयान आमचो प्रमोद सावंत आमचो मुख्यमंत्री, त्याचबरोबर आमची पुराय टीम, सौरभ कुमार आणि आमचे जे त्यांचे अंडर आमचो PCCF आणि त्याचबरोबर सौरभ कुमार आणि पूर्ण DCFची टीम आणि सगळे गांवचे लोक खंय खंय आयज आमचे आमदार आसा श्री गणेश गांवकर, चेअरमन गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशन, थंयचे बी लोकल लोकांनी भरपूर सहकार्य केल्लें आसा. सगळी कडेन लोकांनी सहकार्य केल्लें आसा. म्हणजे एक आमी लक्षांत घेवंक जाय की ह्युमिनिटी लेवल आणि जायत्यो गोश्टी आसा. एक्सप्लेनेशन, इंटरनल इन्क्वायरी आमी ऑलरेडी वयर सांगलेले. वयर आमकां प्रश्न विचारलो गेलो की बाबा तुमचे आउटकम कितें आहा इन्क्वायरीची. ती इन्क्वायरी रिपोर्ट, टोटल अमाउंट ऑफ एरिया दॅट इज कम अंडर द फायर, वॉट इज द टायप ऑफ डिस्ट्रक्शन, हे सगळे डिटेल फुडले 1 वीकान आमकां मागला रिपोर्ट. त्याचबरोबर नॅशनल फायर मॅनेजमेंट प्लॅन, गव्हर्मेंट NDMAच्या माध्यमांतल्यान ते सगळीकडे ते पैसे अलोकेट करता. सो दॅट वी हॅव टू हॅव अ रोबस्ट अशें मेकॅनिझम गोंय राज्यात. आम्ही तांकां विनंती केली की गोंय राज्याक तुमी इन्क्लूड करूंक नाशिल्ले, पूण आतां ह्या परिस्थिती निर्माण जी जाली आनी ह्या परिस्थितींतल्यान कितें तुमकां आउटकम तुमकां दिसलें हें मातशें तुमी लक्षांत घेवन गोंयाक इन्क्लूड करपाक जाय. म्हाजें पत्र आयज वयतलें जॉयंट सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया की इन्क्लूड गोवा ऑल्सो, अँड गोवाक अलॉटमेंट वेगळ्या तरेची करपाची गरज आहा. म्हणजे आमकां कितेंय परिस्थिती अशी निर्माण जाली की आमी त्या तरेन आमी हे कावंटर करूं शकता. आनी आयजची मिटींग जाली, बरी मिटींग आशिल्ली. बरें एक 45 मिनिट्साची मिटींग आशिल्ली, जे खंय सगळे ऑफिसर्स, रिसर्च सायंटिस्ट सगळे आशिल्ले आनी फक्त गोंयाचो विशय आयिल्लो. प्लस आयजच्या दिसा सांजचो हांव आयज एज वी स्पीक तेन्ना आमी पळयता की दोनूच अशे सावथ गोंयान फायर आशिल्ल्यो ल्हान प्रमाणात, पण ते बी डावस केल्ले आसा सकाळी. आणि आयज सांजचे हांव देशाचे प्रधानमंत्री यांचे PK मिश्रा म्हणून त्यांचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी तेंचे कडेन रिपोर्ट वयतलो, प्लस होम मिनिस्टर आणि आमचे अमित शाहजी आणि आमचे हे डिफेन्स मिनिस्टर आणि आमचे भूपेंद्र यादवजी, आमचे जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, हांकां आमचे रिपोर्ट वयतले की बाबा आयजच्या दिसा कितें स्थिती आसा ती. पूण आमी ऑलरेडी स्टँड बाय इन्स्ट्रक्शन करून घेतलेलें आसा की आमकां केन्नाय गरज पडल्यार आमी हांगा फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग मिस्टर मेनन यांचे सपोर्ट आमी घेवं शकता. त्यांनी ऑलरेडी तांकां डायरेक्शन इन रायटींग दिल्लें आसा. आनी सगळें जालां फक्त आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमकां ज्या तरेचो सहकार्य गावलो. गोंय राज्यान आमी सिरियसली घेतलेल्या सद्याच्या परिस्थितीन हांव तुमकां स्पश्ट सांगता, काल कोण 2 जाण गेल्ले, कोण NGO कितें म्हणटा, सगळे भितरोडे म्हणून सांगलें. हांगा फॉरेस्ट मॅनेजमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें स्ट्रिक्टनस दवरपाची गरज आसा. पूण एक लक्षांत घ्या, स्ट्रिक्टनस आमची गरीब लोकांची आमी ते एक्सप्लेन केले की काजी बी आसता, तांकां त्रास जावं न्हय, पण त्याच बरोबर तांकां अवेरनस आनी तरेतरेची गोश्टी करपाक जाय. RFOचो लक्ष आसतलो, पूण सामान्य मनशाक त्रास कसोच जावं न्हय हे सगळ्या गोश्टी आमी लक्षांत घेतल्या. पूण हे फॉरेस्टान जे कोण पार्ट्यो बिट्यो करून वयता आनी जर म्हणटा आपूण इन्स्पेक्शन करपाक गेला फॉरेस्टान, हे जर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे परमिशन शिवाय जे कोण भितर सरलो ताका सरळ अरेस्ट करा भितर उडय म्हणून सांगलें. अंडर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट आनी कांय ना, सगळे सेक्शनां लाय आनी ताका दवर म्हणून सांगलां. आनी मेन म्हणजे एक लक्षांत आमी घेवंक जाय, आमी इतले दीस आमी पळयले आमचे पुराय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर, RFO पासून आमचे DCA पासून सगळ्या लोकांनी कश्ट करून, फॉरेस्ट गार्ड पासून आनी प्लस गांवचो जो युवक हा त्यांनी आमकां भरपूर सहकार्य केलें आनी तांचे हांव आभार व्यक्त करता. पूण ह्या सगळ्या गोश्टीचेर एक लक्षांत हांव तुमकां परत सांगता, फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून कोणी पयलींचो हांव फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून थंड रावपाचो न्हू. कितेंय म्हाका जर लक्षांत आयलें की कोण कितें वयर सकयल करता फॉरेस्टान, हांव सरळ केंद्र सरकाराक आनी त्या मनशाक भितर उडोवपाचें काम आमी करतले. आमी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हे आमी सिरियसली घेतलेलें आसा.